फक्त 3 EVMांतल्यो न्हय तर सगळ्या EVMांतल्यो चिटयो मेजच्यो ह्या विशीं चवकशी करपाक हांव वेंचणूक आयोगाक पत्र बरयतलों म्हण तृणमूल काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार चर्चिल आलेमाव उलयला. RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट. तेन्ना पयलें वोटींग करता आसतना पेपर आसनासलो, पेपर ऑडिट केलो आनी तेमी कितें म्हळां इट ऑर व्हेरीफाय इज अ मेथड ऑफ प्रोवायडींग फीडबॅक टू वोटर्स यूजिंग ए बॅलटलेस वोटींग सिस्टम. यूजिंग ए बॅलटलेस वोटींग सिस्टम म्हणजे आमगे पळय बॅलट आहले तें बंद जालां कित्याक चड टायम वयता म्हूण आनी ताका लागून हें मॅशीन पळय काडलें. हें मॅशीन काडटा आसतना जापनीसान काडलें. पयलें मॅशीन जापनीसान काडलें. जापनीसांनी तें मॅनिपुलेट जाता म्हूण बंद केलें. आज आख्खे वर्ल्डाक तें बंद केलें आहा. तिनूच कंट्री आहा. एक आमगे हिंगा, एक इंडोनेशिया आनी एक खंयची कंट्री आहा. तिनूय कडेन आहा हें. आतां हांव मागतां सगळे पार्टी कडेन आनी सगळे जे पळय इलेक्शनां बसल्याय ते कडेन जर तुका दिसता आपण जिखोत म्हूण जाल्यार तुमी ह्या मेशिनाचेर रावपा जायना. मागपा जाय इलेक्शन कमिशना कडेन जो पळय बॅलटलेस वोटींग सिस्टम पळय येयला तो पेपर येयला तो पेपर कावंट करपाक कितें दिसत जाल्यार. तेन्ना इलेक्शन कमिशन म्हणटा 3 मशीन आहा. 3 मशीन न्हू सगळीं मशीन चॅक करपा पडटली. आय वॉज गॉट अ डावट ओलोवा गोवा म्हाका डावट आहा. म्हाका ओलोवा गोवा डावट आहा मशिनाचेर. कारण 4 दीस 5 दीस जाले आवाज जाता की मशिनां सेट करपा येयले म्हूण. ताका लागून म्हागेलो एकूच प्रॉब्लेम आख्खेच जे कोण इलेक्शनाक बसल्या आनी दिसता आपण जिखोत म्हूण आनी तरी कितें प्रॉब्लेम जालें तेमी इलेक्शन कमिशनाक बरोवपाचें, तेमगे पार्टीन बरोवपाचें वो जण एकल्यान बरोवपाचें की आमकां सगळीं मशिनां जो पेपर पळा जो बॅलटलेस वोटींग सिस्टम जो पेपर पळय तुका आतां वोटींग जालें म्हणटा वोटींग केलें की ना तुका तो दिश्टी पडटा तो मागीर सकला पडटा तो पेपर चॅक करपाक. नॉट ओन्ली 2 मशीन ऑर 3 मशीन्स ऑल मशीन्स या. सो तो सगळो पेपर कावंट केलो तेन्ना तुका सारको सिस्टम कळटलो.